बन्स भारी लायक असेल रे पुता. हंग हॉटलांतू इतले लायक बन्स करतात म्हणून म्हाका काजी कळलेले. हॉटलात हांवें फस्ट खावची हे गांवांतू. आम्ही केदनाय हॉटला छान खायनात फन्ने. अप्रूप म्हळ्यार भारी अप्रूप खंय पुणी हाडचे. आजी करत म्हण सांगले हांवें. आनी नाको गो आम्ही दोघं जण नवे आनी कसले करत तू हाडता म्हण सांगली ती. तशें जावन हाडले. होಯ್ಯಪ್ಪಾ आम्ही अप्रूपक होटलात हडचे आमगेल वंदना ರಂದ भारी लायक करता. तुमको गोतस का नवे हन्ने पुराण मनेच करता आमगेल आमचेगेल नमनेचे मागीर आता यूट्यूबात अंतू अंतू प्रयत्न नवे ते पुरा पळोवन भारी लायक करता. आमगेल चेडूवांक हिगेल रांदप म्हळ्यार सई. भायर खंयी गेल्यार घरा येवन एक मुष्टी जेवण जाल्यार तांकां समाधान जायना. अम्माकय तशीच बा हिगेल रांदप भारी इश्ट जाता. होई होई आमगेल वंदनाल रंदप भारी लायक दत्ता. आसरे पुता घरांत रंदप करचे आशिल्लेंची खंय पुणी अप्रूपक भायरचे कसने खावया म्हण दिसता. ते तशींची आमी केल रंदप आमकां खावची म्हळ्यार एक पण बेजार दिसता. भायर दुखून हाडल्यार ते एक नमूने रुची दिसता. तांत कसने चुकीना बा. आमगे थंय आमगेल हॉटला घर नवे जाल्यार आमगेल सुरेखा खंय पुणी फ्रेंड्सालोट्ट फ्रेंड म्हळ्यार तीची बगलेगरची गायन आनी तुळसी तांगलोट्ट खंय पुणी बोंचा गेल्ले खंय पुणी कसने खावन येता गोतसवे. मनशाक तशीच नवे विंगड विंगड नमनेचे खावका टेस्ट पळोवका म्हण दिसता नवे. हॉटला दुखून हाण खाली कुडले कांय अपराध नाही. इथे तुम्ही मिगेल रंदप लायक दत्ता म्हणतना एक हुडग असयले मस्त दिसतो कोण तुमगेलाग निमगू का म्हण आशिल्ले जाल्यार तुम्ही कसा म्हणतात की म्हण हांव मागशेत आशिल्ले. आजी हळे मारांनी होन्नेलेद्राक निमगिता हे अशीची हांव निमगूचे. तुमगेल अभिप्राय मात्र सांगती मागेल्यार कोप्पू नाका ती मागीर शौचालयात जा. तू मग कितली भित गो वंदना कसन सांग की सीधा सांग. हो बाईलेक कितले भिवून दवरून घेतला पळे म्हणून हळे मननी होन्यन लेकची विलावरी ते कसन सांग की डायरेक्ट जाऊन सांग. नाही नाही तशी नाही. तुम्ही कोपलारी म्हण भई तितल्यांची तुम्ही कोप्पनात म्हण गोतस जाल्यार बायल मनशान कसने कोरका म्हळ्यार दादल्यान सपोर्ट दिवची चिक्की उणी नवे. तशी जावन हांव पिटीक गेल्ले आतांय तशीच बा मिगेल वत्ताय आनी कसन ना अशीच मिगेल आशी सांगतस कोरयेत की नाका की म्हणून तुम्ही सांगता तितल्याची. आम्ही कोणे कसने लेखनत पुता ते कसन सांग की सांग. तू उल्लोच पळयले रे तू कसे की काम करका म्हण आश दवरून घेतले नवे सांग. ते कसं म्हळ्यार हांव कशी रंदप लायक करता आनी म्हाका रंदप कशें म्हळ्यार भारी इश्ट नवे. हांवें एक यूट्यूब चॅनल करया म्हणस ताकाची तुमगेल अभिप्राय निमगुया म्हणून. होई गो वंदना यूट्यूब करचें आलोचन केली हांवें. कर गो करी बायल मनशान कसने पुणी करका गो. म्हाका भारी खुशी जाले. ऑल दी बेस्ट गो. इथे तुम्ही कसं म्हणता ती. हांव कसं म्हणता म्हणचकिंता तुज्यान कोरू दत की म्हण पळय. निजन कोरू दत्त म्हणून हांवें हे आलोचन केल्लेले. म्हाका तर तुमगेले ಒಪ್ಪಿಗೆ अभिप्राय पुरो दोका. हा माय नाईल मागीर मांगेला वरे निमगिता माय कसं सांगतात म्हण पळोवका. चड जण कसं सांगतात की तशी करूया म्हणस हांव. तशी नाही गो सैबिनी. तू रंदप लायक करता तुका रंदप कोच म्हळ्यार भारी इष्ट हे पुरा करेक्ट. तंतू कसने उरलो तश ना जाल्यार यूट्यूब म्हण करतरी तुका ते एक चढतावती काम जाता. मागीर काम चड जाल म्हणून आशिल्ले वेळ कोपचे बेजारचे हे करू ना आनी तू दुडवा अशें करचे ना कळ्ळें. देवान आमकां जाय जाल्यार तितलें दिला. तुका खुशी जाता मनाक एक नमने कसं म्हणतात ते हांवें कशें की एक करता असं म्हणजे एक आनंद मेळटा म्हण जाल्यार करी. मिगेल कसने अभ्यंतर ना जाल्यार एक सांगता घरा कामाक हाजी निमित खंयचे तोंदरे येवचे ना. सुरवेरी आमगेले आंगडी हयवे गेलो पण तव्यार चड आसलेरी तुवें थंय येवका जाता. हक्क पुरा तोंदरे दवचे ना. ना म्हणता अंगडी वेराकनी तोंदरी करना हांव काही डेली व्हिडिओ घालना खंय पुणी घरांत हांव कसने स्पेशल करता नवे तेच व्हिडिओ कोण घालता म्हणटा तितल्यांची.
हा तशी त्याला रडना गो मिगेल कसने अभ्यंतर ना कर येत तुम्ही वंदना तू कसन करका म्हणलेतले पळते यूट्यूब आणि मागते कसन समा गोत ना गो कसन किती म्हणू आमगेल सुरेखन काही पण दाखिल्ला री हा पळो तितलेची आणि तद्दे चढ मग कसने गोत ना मा ते कसे की कोरका म्हण बाहेर सरले नवे करी देव तू चांग करता दला रे एक संत पळपुता सक्सेस म्हणजे आमगेल हत्ता ना ते पुरे देवालीचे देवाना दिव का म्हणलेतले री मेळता ना म्हणल्यार ना तक्क तू ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಚ್ಚನ ತುಗಲ್ काम कसं गोतस्वे तुक व्हिडिओ करका म्हणतेशील तेदना करचे ते कसं ते एडिट करचे आणि घालचे इतले काम तुगेले आणि तका लाईक्स कमेंट्स हे पुरा मेळचेच पडे मेळेल घेऊ का तितलेची आणि मेळली म्हणून रोवन बसना कळनवे हे मत्तेंद वंगे आमका कसने पण एक सक्सेस मेळवे आमगेल ते गेलू म्हणलेचे मेळनिवे हे एक अनुभव म्हणलेचे तशी लेಕ್ಕುಂ तू ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಕ ದವರ್ ಪುತ ಕಸನೇ ದವಲ್ಲರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಷಿ ದವರ್ ನಕ ಕಳ್ವೆ होय गो वंदना हे एक तू ಮತ್ತೆ दवन घेऊ का हावे पुढे हप्पोळवडी बिझनेस सुरू करताना सुरसुरे शीदत्त सिलगो हावनी हन्नी कष्ट बघून करचे कोणे घेतल ना म्हणू बेजार दवच गो आणि गोतच ना घरान तो कश म्हणू तांगेल गी सो ऐकून घेऊ का आमगेल दुड्ड वाईट केली अशी तशी म्हणून प्रथा ऐकून घेऊ का हे कडे सेल दायनी म्हणून बेजार दत्त सिलगो मागीर हो गुर पडे इंप्रूद आयतेले आज एक सान मट्ट कैला म्हणया मस्त काही नाही दिलं रे थोड्याची आमक जीवन तकीताच म्हणया तशीची तू करताना सुरसुरेरी कष्ट दवच्या पुरो मला रे दुसऱ्याला पळताना तंक लायक हे प्रमेळतास आणि कशकी आमगेला दृष्ट सुमार जनना रोडची पळेला हवे यूट्यूब अंतनी आमका लाईक घालती व्ह्यूज येताना अशी तशी म्हणून रडचनी पळेला गो हवे आणि कसं ते बॅड कमेंट त्या आईलेना रोडचे पळेला ताक पूर तू अत्ताची मानसिक दावनो तयार दावनस का कोण कसने म्हणून ती हाव करचे काम सोना मिगेले कंटेंट चांग असं म्हणजे तुक अभिप्रायस का कळवे हा होई आणि दोघां सांगितले करेक्टच आमगेल वंदन कशी म्हळरी कोणे कसने एक चूर म्हळरी रडत बसता आजी पळे ना काल थंय दुखून आयिल्ली आजी तुम येवचिते एक नमने रडत बसिली मना भितरी कोरगत असता तशनी दवचे ना वंदना तू धैर्य रस का मागीर तू बेजारची न्हयशी आमकां बेजारची तशी करचे ना जे कळवे एक पण चूर केल मागीर रब्बोचे ना रब्बेल म्हळ्यार सोयरी पुरो एक नमोन कोण उलयता ती ते गोतच नवे आणि तू कसं नाही केलं रे आमगेल सोयरी तन्नी हन्नी पुरा एक नमने उलयता ती ताक पूरा तू एदुरसून रप्त म्हणदला मात्र करी ना म्हणदला सोडी हा हे पूरा आलोचन केला म्हणता पुरा आलोचन कोर नो हे करूया म्हणलेतले कसं म्हणा रे हांव काय नित्य घालना म्हाका दत्की तेदन घालता अशीच एक हॉबी म्हणतात मग हव्यास तशी हव्यास खातीर घालचे हांव तितल्यांची म्हाका चिके मना आराम जात नवे चढून कशी होड्ड धरली ती स्कुला वता ती सकाळी चमकलारी तांणी सांजे येवचे हांव आनी माय दोग जण आसत नवे अशीच कसने पूण एक करूया म्हूण तितल्यांची आनी हज्जाक चढ हांव कसने निरीक्ष दवन घेना आबा तू इतलं सांगलं मागीर म्हाका धैर्य येईल गो करी देव तुक बरें करो होय गो पुता धैर्य रे ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಖ ದವರಿ खंचे कारणक मक्षी मात्र दवर नका कळवे ಹೆಜ್ಜೆ दवरतना आलोचन कोण दवरी देव तुक चांग करता चांग मना चंक देव चांग करता चिक्के वेळकी हगुरकी दलरी चांग दवची दावनू दत्ता कळवे कसने ಹೆಚ್ಚನ್ काणका देवालो एक भार गाली कसने पण एक पूज करी तुगल मना समाधान एक पूज कर सूर करी देव चांग करो अम्मा अम्मी ಒಂದು ಸುಮಾರು ವೇಳದಲ್ಗೋ अम्मीनी घरावरच्या गो घरांतनी कसं अवस्थेदल्ला की हाय तुम्ही आमगेल व्हिडिओ पळयली नवे आमगेल वंदनाला अशी कसं म्हण तुमका कळली नवे ती एक यूट्यूब चॅनल सुरू करतके तुम्ही पूर्ती पळोन मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून तिक सपोर्ट करती तशींची आमगेल प्रपंचाक सपोर्ट कची विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मेळतती धन्यवाद.